गोंय भाजप सरकारान लोकसभा वेंचणुकेची आचारसंहिता लागचे पयलीं पणजे मांडवी न्हंयचेर बांदिल्ल्या तिसऱ्या पुलाचें बेगीन बेगीन काम करून 27 जानेवारीक उक्तावण केल्लें. तिसऱ्या मांडवी पुलाक उक्तावणा वेळार अटल सेतू म्हूण जाहीर केलो. मात 5 म्हयन्यांनीच अटल सेतूक शिराळे पडपाक लागल्यात. तशेंच फोंड्या बायपास सर्कला कडल्यान गाडी पुलाचेर चडयतना मातयेचो भराव घातिल्ली देख बशिल्ल्यान गाडयेक मार बसता. सरकारान गडबड करून बेगीन काम पुराय केल्ल्याचो परिणाम पुलाच्या उक्तावणा उपरांत 5 म्हयन्यां भितर दिसपाक लागल्यात. ही माती पडोवन पुलाक शिराळे गेल्यात. थंयच्यान पडोवन अपघात घडल्यार ताका जबाबदार कोण असो प्रश्न लोक करपाक लागल्यात. मुखेलमंत्र्यान आनी ताच्या प्रशासनांतल्या अधिकाऱ्यांनी हांगा पळोवणी करची. तशेंच अपघात घडल्यार ताची जबाबदारी मुखेलमंत्र्यान घेवची अशी मागणी आप वावुरपी करतात. आमी हो जेन्ना ब्रीज अर्दकुटो उरलेलो आनी इनॉग्रेशन करपाक जेन्ना BJP सरकार मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आसलेले तेन्ना तेंच्यांनी इनॉग्रेशन करपाक घाई गडबडीन काम करताले तेन्नाच आमी म्हटलेले की काम व्यवस्थित जावपाक जाय. ब्रीज हो आतां पळया तुमी हांगा कसो क्रॅक पडला ते हे हांगासर भितुल्यान पळया तुमी कशें हांगासर अर्दकुटे काम आसा. हे वयले क्रॅक पडलेले आसा. हे हांगासून अशे सगळे क्रॅक जाल्ले आसा. हे हांगा गाडी वयरसून वयताना जॅम पळयता. जाता तितले बेगीन इनॉग्रेशन करपाक जाय म्हणून हे अर्देकुटे हांगासर काम केल्लें आसा. थंय पळया तेंच्यांनी आतां पत्र्यांनी इल्ले रूम बांदल्या म्हणजे हे पुला पोणा ते कायमचे रावपाचें काय कितें. हांगा सगळे अजिबात एकूय वेवस्था अजून बरी ना. हे हांगासर असले क्रॅक ते मदीं मदीं सुद्दां क्रॅक आसा. तशें मदीं मदीं आनीक कितले क्रॅक आसा कोण जाणा. बारीकान खरें म्हणजे जाल्यार हेजेर लक्ष घालपाक जाय. हे हांगासर लास्ट पोटाक आसा म्हणून एक वेगळी गजाल. पण हे जर फाल्यां तुटून पडलें कितें जालें हेका जबाबदार कोण. परत हे लोक आनीक स्कॅम पयलींच ह्या ब्रिजाचो व्हडलो स्कॅम जाला. आनीक हे लोक पयशे तेका करोडोनी रुपया हेका लायतले आनी त्या स्कॅमान पयशे खावपाक लागून हे अशें दाखयतले. हे सगळे हेंची चाल आसा. कितें पळयतात हे मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आमचे आसा तेंच्यांनी हे पळोवपाचें केदो व्हडलो क्रॅक आसा हो. तांकां दिश्टी पडना वचनात ते हांगासर. कितें करता कन्सल्टंट कितें करता हे इंजिनियर न्हिदल्या. फाल्यां हे सगळे मोडून जातकूच करोडांनी पयशे मोडून स्कॅम करपाक लागून सगळी तयारी. हे हांगासर पळया तुमी हे आमी भितुल्या सायडीन आतां येयल्या आनी कसो क्रॅक जाला तो. हो हांगा पळय हो केदो व्हडलो क्रॅक पडलेलो आसा वयल्यान हो केदो व्हडलो क्रॅक आसा. ही सगळी माती ही सगळी जर व्हांवून गेली जाल्यार हे सगळें डाम करून पडले. आमी उलयता तें रॉंग दिसता. हे बारीकान लक्ष कोणूच घालूंक सोदिना. हे आनीक पयशांचे स्कॅम करपाची चालू दवरला काय कितें म्हणून कांय कळना. हे आतां त्या सायडीन रस्त्या सायडीन तितलेशे दिसले. भितुरल्या सायडीन हांगा पळयात हे सगळे कशें आहा ते. अशे कितले अशे भितुल्यान आसतले हेजी वेवस्थीत हे करिनासतना म्हणजे ते काम ओके जाला का ना ते पळयनासतना इनॉग्रेशन हांकां बोर्ड लावपाची आपल्या बोर्डाची हांकां घाई जाल्या आपल्या नांवाच्या बोर्डाची आनी स्कॅम करून पयशे खावपाची आनी लोकांच्या जिवनाची खेळपाची हांकां संवय जाल्ली आसा. पळय ते केदें व्हडलें पळय. मनान एक कितें असलें म्हाका खबर ना आनी तेणी बेगीन बेगीन रस्त्याचें काम हे पुलाचें उद्घाटन बेगीन बेगीन केलें. पूण फाटल्या दिसांनी असोच एक विल्फेड डिसोजान अशेंच एक पुलाचें काम केल्लें आनी ते रस्त्याचे पुलाचें काम तशेंच पिड्ड्यार जाल्लेलें आसा आनी रस्त्याचे पुलाची एकदम वाताहत जाल्लेली आसा. तसोच मनोहर पर्रीकरान आपलें नांव पाटीचेर येवपाक जाय म्हणून सुवर्ण अक्षरान नांव येवपाक जाय म्हणून लोकांचे पयशांनी आपलें नांव दवरपाक अटल सेतू म्हणून ब्रीज बांदलो हांगा. आनी जे बॅक फिलींग उदकाचे हेजेर जावंक जाय आसलें हे पावसाळो वचपाक जाय आसता रस्त्याच्या कामाक लागून हे हेजेर कामां आयज हे ब्रिजाचेर पळोवंक गेल्यार हे पुलाचें काम आयज PWD मिनिस्टर आयज प्रेजेंट जो आसा तेका हांव एक 4 प्रश्न विचारूंक करता. रस्त्याची कामाची ही आयज पद्दत जी आसा चालू आसा ही एकदम घटिया आसा एकदम फालतू आसा. गोंयचे पावसाचे प्रमाण जे गोंयान जे पडटा आनी जे महाराष्ट्राचे धर्तीन जे हांगा काम चालू आसा कर्नाटकाच्या धर्तीन जे काम चालू आसा राजस्थानच्या धर्तीन जे काम गोंयान चालू आसा. गोंयान पावस इतलो पडटा न्हू एक पावसाळो वचपाक जाय बॅक फिलिंगाचेर. हेंच्यांनी आयज बेगीन बेगीन हे पुलाचें काम केल्लेलें आहा आनी बॅक फिलिंगाक लागून हो जो पुलाचे आयज ते कडे हेच जर उदकाचे हितून आसले जाल्यार आयज गाडयो आमचे परतून पडटा आसल्यो. हेंच्यांनी आयज इंडस्ट्रीनसून जे आयज मशिनरी ते भायर काडलेले आसा आनी रस्त्याची कामां बेगीन बेगीन जे करता ही घातक आसा. हेका क्वॉलिटी क्वॉन्टिटी आनी मेंटेनन्स आयज जे पयशे कोट्यांनी मोडटा आनी आयज पणजे पुलाचे जे आयज बेगीन बेगीन नव्या पुलाचे उद्घाटन काम केल्लेलें आहा. लायटीचे खांब्या पासून
अख्खे गोंयच्या लोकांक सांगता एक लायटीचो खांबो हांकां आयज 171 लायटीचे खांबे आज लागलेले आसा आणि जवळ 50 कोटीचे काम हे इलेक्ट्रिफिकेशनाचे दिल्लेले आसा. एका खांब्याचेर यांनी 23 लाख रुपया यांच्यानी गोव्हर्मेंटान हांकां त्यांचोच कोण तरी आहा त्यांचोच स्वताचो कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका 23 लाख रुपया एका खांब्या फाटल्यान पे केलेले आसा. म्हाका गोंयच्या लोकांनी हांव विचारूंक करता हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आयज कोण तरी गोंयांत असलो मनीसूच ना विचारपाक लागून पक्ष येना तेन्ना हांव ह्या भारतीय डेमोक्रेसीन आयज जन्माक येयल्लो आसा तेन्ना आयज जे पुलाचे कामाची आयज जे परिस्थिती आसा न्हू खरें जर अभिमान आणि स्वाभिमान भारतीय जनता पार्टीच्या PWD मिनिस्टराक जर आसा आणि ह्याच्या ओपोजिशन जे कोण आयज जे म्हणटात आमी हांकां हे प्रश्न विचारतले ते प्रश्न विचारतले ओपोजिशन सुद्धा स्ट्रॉंग ना. ओपोजिशन सुद्धा हे भितरले भितर BJPचे मनशांक आयज स्ट्रॉंग जाल्लेले आसा. ताका लागून गोंयच्या लोकांनी हांव गोंयच्या लोकांक मागता हे जे आयज जी कामां चालू आसा ही पळोवन वचूं आमकां म्हाका तरी खंय तरी दिसता हांकां भारतीय जनता पार्टीचो सरकार असलो मनीस जर कोण आहा जाल्यार हांव थोडे तोच तांकां प्रश्न विचारतलो आणि PWD मिनिस्टर जो PWD मिनिस्ट्री तेणी घेतलेली आहा न्हू ताका पयलीं श्री गणेशा आसा भितरली खबर आहा जाल्यार PWD मिनिस्ट्री घेवपाची. आयज कॉन्क्रिटाची कामां चालू आसा कोट्याची कामां चालू आसा 10 कोटीचें काम जर आसा न्हू 10 कोटीचें काम तेजेर तुमी आयज 15% 20% एवा काम धरून आयज भायले कॉन्ट्रॅक्टर हाडून गोंयान काम दिलेलें आहा. भायले कॉन्ट्रॅक्टर गोंयान कोण वळखना म्हणून ते आयज जाय तशी आपणाक कामां करता. PWDचे मिनिस्टराक गोंयचे CMाक हांव प्रश्न विचारता तूं आयज रस्त्याची कामां बद्दल हातीन ते मनोहर पर्रीकारान तेन्ना घेतलेली मनोहर पर्रीकार रस्त्या बद्दल कितें आसलें म्हाका खबर नासलें पण रस्त्याचे डांबराचें काम जें आसा न्हू हें प्रत्यक्ष खरोखर बरें आसता. आयज कॉन्क्रीट हे जवळ 80% कॉन्क्रिटाचें काम गोंयान चालू आसा. आस्फाल्टिंगाचें काम डांबरीकरणाचें काम आयज खंयच तरी दिसना डांबरीकरणाचे फायदो आसता मेळना म्हणून हे आयज कॉन्क्रिटाचेर क्युबिक मिटरा फाटल्यान तेंचे कमीत कमी 20% नेट प्रॉफिट आसा. आज 5-6 म्हयने जावंक ना पुलाचें उद्घाटन जावन आयज परिस्थिती एक क्रॅक पडलेलो आणि 2 वर्सांनी पयस जाल्यार सगळो पूल मोडून वतलो म्हणून हांव तुमकां गोंयच्या लोकांक सांगता तुम्ही आयज जागे जायात